जमीन बळकावपाच्या केशीत मुखेल सूत्रधार परतूय जामिनार मेकळे राजकुमार मैती सँड्रिक फर्नांडीस जामिनार सुटले फुडले 10 दीस SIT मुखार हजेरी लावपाची अट. गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशनान तयार केल्या वर्सान एकदाच पोस्ट भरपाची येवजण. वर्साचे 12 म्हयने परीक्षा घेवपाचो खर्च आणि वेळ वाचतलो. प्रस्ताव मान्यताये खातीर सरकारा कडेन. 2 वर्सांत 14 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोडल्यो नोकऱ्यो. नोकरी सोडचे पयलीं 1 ते 4 वर्सां मेरेन घेता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव. सरकाराचे लिवेचो गैरवापराचो दुबाव. पावणेक काडटात ते मायनिंग लीज म्हयन्या भितर आयडेंटिफाय करात, परमिशन घेयात, केंद्रान सांगला म्हणटा सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय. मायन्स कॉन्फरन्सात मांडले गोंयचे मुद्दे. निमाणे फोगटाच्या खुनाची केस CBIक मुख्यमंत्री म्हणटा घर मंत्रालया कडेन पत्रव्यवहार. केस CBIक दिवंक खाप पंचायतीन दिल्ली. 23 तारखेची डेडलायन. फॅमिलीचोय प्रेशर. गोयच्या बारीक मोठ्या नुस्तेकारांनी नवे तंत्रज्ञान घेऊन व्यवसायात देवपाची गरज पणजे आधुनिक ट्रॉलराचे उक्तावण करतना मुख्यमंत्री उलयलो. कार्डिनल जाल्या उपरांत फिलिप नेरी फेराव पावलो गोंयांत. विमानतळार आमदार कार्लोस फेरेर, आलेक्स सिकेरा आनी आंतोन वाझान दिलो येवकार. हेर पाद्री स्वागताक हजर. कुशिल्ले तूर दाळीच्या केशीन सिव्हिल सप्लायाचे अधिकारी भड्डले. मुख्यमंत्री म्हणटा फायल आयल्या एक्शन जातली. साखरेचे प्रकरणूय व्हिजिलन्सा कडेन चण्याची मात हालचाल ना. कोलवाळे जेलीन 3 अंडर ट्रायल नायजेरियना मदीं झगडी. एका कैद्याच्या कानाक लागला मार. ट्रीटमेंट चालू. पुलीस करता फुडली चौकशी. काशीत ज्ञानव्यापी केशीत वक्फ बोर्डाची याचिका भायर. हिंदूची ज्ञानव्यापी वाठारात पुजेचो अर्ज मेंटेनेबल. ASI सर्वेचेर वाराणसी जिल्लो कोर्टात 22 सप्टेंबर सावन सुनावणी. देशांत कोविडाच्यो नव्यो केसी 5,000 वयर. एक्टिव्ह केशी 47,000 लागीं. गोंयांत नव्यो केशी 74. एक्टिव्ह केशी 558. विजय म्हणटा नुस्तेमारीचो धंदो गोंयकारांच्या हातात उरल्यारूच गोंयकारांक सवाय नुस्तें म्हणटा विजय. श्रीपाद भाऊ म्हणटा मायनिंगा उपरांत रोजगाराची ताक नुस्तेमारीत. बुधवार मेरेन गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट. नेटान वारे मारून पावस पडपाची शक्यताय. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचे निमूट शिटकावणी. तिसऱ्या दिसा कर्लिस बीच शेकाचे बांदकाम निखळपाचे काम चालू. सुप्रीम कोर्टान सांगला तो वाठार सोडून बाकीचे बांदकाम जाता भूंय सपाट. अटल सेतूचेर एक्सिडंटांचे सत्र चालूच. ओव्हर स्पीड कार परतली. डिवायडराक आपटून लायटीच्या 2 खांब्यांक आपटल्या उपरांत ट्रकाक आदळली. बायणा खुनाच्या केशीन 3 फरारी आरोपींक अटक. मुरगांव पोलिसांनी कर्नाटकान वचून 3 उखल्ले. सप्तका आदी खुनाच्या दिसा धरिल्ले 2. धुळेरान घरांत गाडी आनी मोटरसायकल चोरताना एकल्याक रंगे हात धरलो. 3 टोळी, 2 फुज्यो. चोरांची टोळी वाळपयची. विचारल्यार सांगता आयिल्ले पेट्रोल चोरूंक. काश्मीराक स्पेशल स्टेटस परत मेळपाचो ना. BJP सरकारान काडिल्ले कलम 370 परत फाटीं घेवप शक्य ना. गुलाम नबी आझाद बारामुल्लात रॅलीत उलयलो. जम्मू काश्मीरात भायल्यांक मतदानाचो हक्क नाकाच म्हणटा जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्साचो मुखेली फारूक अब्दुल्ला. BJPचो तरुण चूक म्हणटा हो देशाचो मतदारांचो अपमान. मार्केट पॉझिटिव्ह बंद.
सेन्सेक्स 60,000वर, निफ्टी 17,936.